नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो खबरो. गुजरातांतल्या गांधीनगरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उदरगतीच्या प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयलो तशेंच शुभारंभ लेगीत केलो. आयज जनतेच्या मनात मातृभुये खातीर मोग आनी देशभक्ती पळोवपाक मेळटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी भोवसांक संबोधीत करतना म्हळें. प्रधानमंत्र्यांनी पाकिस्तान आनी तांच्या आतंकवादी नेटवर्का आड खर टिका केली. फाळणी वेळार मुजाहिद्दीनाच्या तेक्यान पाकिस्तानान काश्मीराचेर केल्ल्या हल्ल्याविशीं प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार उल्लेख केलो. मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम जेलते रहे। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज भारतीय सशस्त्र दळान प्रगत मध्यम झुजारी विमान म्हळ्यार ANCA आस्पावीत करपाक मान्यताय दिल्या. झुजारी विमानाचे हे मॉडेल स्वदेशी रचणुकेचे आसून देशी एरोस्पेस औद्योगिक व्यवसायाक संरक्षण मंत्रालयान दिल्ल्या माहिती प्रमाण हे प्रक्रियेत विमानाची बांदावळ करपाक खाजगी तशेंच भौशीक क्षेत्रांतल्या भागीदारांक समान संधी उपलब्ध जातल्यो. विमानाची निर्मिती करपाक बोली लावपी संस्था भारतीय आसप बंधनकारक आसतले तशेंच ताका देशांतले कायदे आनी नेमांची जाण आसप गरजेचें आसा अशेंय मंत्रालयान सांगलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल पत्रकार परिशद आपोवन राज्यांत आयोजीत जावपी 10व्या संवसारीक योग दीस कार्यावळी विशीं म्हायती दिली. 21 जून दिसा साबार योगा संस्थांच्या जोडपालवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिट इंडिया मोहिमे विशीं जागृताय करतात. हे फाटभुंयेर 1 जून सावन खाजगी क्षेत्रांत प्रशिक्षण शिबिरांक सुरवात जातली. तशेंच माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी 20 दीस आदींच्यान योगा व्यायाम सत्रां राबयतले तशेंच सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर लेगीत तांच्या कार्यालयांत योगा शिबिरांचें आयोजन जातलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. इंटरनॅशनल योगा 10th इंटरनॅशनल योगा डे आसा. हे फावटी योगा एट द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, सेमी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, प्रायवेट सेक्टर्स ह्या सगळी कडेन योगा जावचो फ्री ऑफ कॉस्ट आनी ताची ट्रेनिंग आनी सुरवात ही प्रायवेट सेक्टर आनी हेल्थ सर्विसीसच्या सेक्टरांतल्यान 1 तारखेच्यान सगळी कडेन जातली. 21 जूनाक तांकां योगा करपाक जाय तांच्यांनी पयलीं वर्कशॉप करचें म्हणून ह्या फावटी सगळ्या जाणांनी पयले 20 दीस प्रॅक्टीस करपाक जाय म्हणून सगळी कडेन योगा करप हें सुरवात जातलें. गव्हर्मेंट हायस्कूल्स हाय सेकंडरी 4 तारखेच्यान सुरवात जातात. 4 तारखेच्यान डे 1च्यान सगळ्या हायस्कुलांनी आनी हाय सेकंडरीनी डे 1च्यान योगा जो आसा पळय हेजी प्रॅक्टीस करप सुरवात जातलो. आनी इंटरनॅशनल योगा डे हो शेनवारा येता आनी त्या खातीर तो सगळी कडेन मनयता आसतना गव्हर्मेंट सर्वंट आहा पळय न्ही हांच्यांनी 100% सगळी कडेन पार्टिसिपेट जावचें. तांच्यांनी आपल्या ऑफिसांनी जर येयले नासत जाल्यार कॉमन प्लेसीसचेर आपल्या गांवांत ज्या जाग्यार योगा जाता, देवळान आसतलो, स्कुलान आसतलो, त्या जाग्यार तांकां पार्टिसिपेट जावप हें कंपल्सरी आसा आनी तांच्यांनी आपूण पार्टिसिपेट जाल्लो फोटोग्राफ्स आपल्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक धाडून दिवचो पडटलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज नावेलीच्या सरकारी उच्च माध्यमीक शाळेत 7.5 किलोवॅट तांकीच्या ऑन ग्रीड सोलर प्रकल्प वेळार उलोवप करतना अशे तरेच्या प्रकल्पांच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्यो संस्था वीज उत्पादनाच्या मळार स्वयंपूर्ण जावंक शकता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. अशे तरेन पर्यावरणाच्या संवर्धना सयत वेगवेगळ्या संस्थांनात खरेच पयशे हेर गरजेच्या कामाक वापरपाक मजत जातली अशें मार्गदर्शन मुखेलमंत्र्यांनी केलें. ग्रीनर गोवा, स्ट्रॉंगर गोवा, स्मार्टर गोवा हो कन्सेप्ट गोंयांत राबयता. ग्रीनर गोवा इतल्याच खातीर कारण आमी ग्रीन एनर्जी किंवा रिन्युएबल एनर्जीत कन्वर्ट करता.
आमकां नेटॅप ह्या कंपनीक आमकां ऑलमोस्ट 7 हायस्कूल्स जी आमकां ग्रीन करपा खातीर तांचें सहकार्य लाभलां आणि तातूंतल्यान आमची ही शाळा पूर्णता सोलार पावराचेर जनरेट जातली. दर म्हयन्याक जे 2000 रुपया बील येतले ते झिरो बील येतले. वयल्यान जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंट तुमकां पे करचें पडटलें. सेम वे ही PM सूर्यघर योजना आमची स्कीम आसा जाका आपल्या घरांतलें बील झिरो बील करपाचें आसा आणि PM सूर्यघर योजनेचेर रजिस्टर्ड करचें. तुमकांय झिरो बील जावपाक शकता विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी. म्हणून म्हाजो सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की तांच्यांनी PM सूर्यघर योजना आणि गोंय सरकारची मुफ्त बिजली योजना हाजेर रजिस्ट्रेशन करचें आणि आपल्याय घराचें बील झिरो करून घेवचें. चडांत चड लोकां पर्यंत पावपा खातीर आमी थोड्याच दिसाच्या भितर परत एकदा पंचायतींतल्यान कॅम्प सुरू करपाचें आसा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज नावेलीच्या औद्योगिक वाठारात 300 KLPD तांकीच्या इथेनॉल प्रकल्पाचो बुनयादी फातर बसयलो. हे वेळार तांचे सयत जिल्लो पंचायत वांगडी गोपाल सुर्लकार, सरपंच रोहिदास कानसेकार तशेंच हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना हो राज्यांतलो पयलो इथेनॉल प्रकल्प जावन आसा आणि राज्यांत नवकरणीय उर्जा निर्माणाच्या दिकेन हे एक म्हत्वाचें पावल थारतले अशी आस्त मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हे खूप मोठ्या प्रमाणात क्रिएट जातले आणि जशें सांगलां तशें इट वील बी द 90-10 रेशो. म्हणून माझ्या सगळ्यांक म्हणजे हांगासर आसलेले पंच किंवा आमचे लोकल लिडर्स हांगा म्हाजें सरळ म्हणणें आहा की इनिशियल स्टेजीचेर खंयसर म्हाका फिक्स करताला दादागिरी करपाक वचूं नाका हें म्हाजें म्हणणें आहा. तुमकां बऱ्या कंपनीक बरो पगार दिवचो, तुमच्या क्वॉलिफिकेशनाच्या प्रमाणे पगार दिवचो ही माझी जबाबदारी आसा. हांव तेंय सांगता कारण शेवटी सगळे जाण म्हणजे भुरगेय म्हाजे आणि ही कंपनी जी आमी हांगा हाडटाय तेय बी म्हाज्या विश्वासाचेर हांगा आयल्या. ह्या कंपनींतल्यान बाय प्रॉडक्ट म्हणून जो तयार जाता तो खंयसरूच वेस्ट म्हणून भायर उडोवचें ना. आमी बरेचशे फावटी पळयता खुबश्यो कंपनी आपलो वेस्ट हाडटा आनी गांवांनी उडोवपाची तांकां संवय आहा. त्या खातीर हेंचो वेस्ट इटसेल्फ इज द कॅटल फीड म्हणजे तो टेस्ट करून आमी तांकां गोरवां खातीर दिवपाक शकता. अशा पद्दतीचो तांचो बाय प्रॉडक्ट वेस्ट आसा आणि म्हाका दिसता की नावेलीम इंडस्ट्रीची इंडस्ट्रियल ग्रोथ आमी सुरू जाल्या म्हणपाक काय हरकत ना. म्हापशेच्या मामलेदार कार्यालय इमारतीची परिस्थिती सामकी इबाडिल्ली आसून फाटल्या सप्तकासावन पडटल्या पावसान थंय वणटींतल्यान उदक गळपाच्यो घडणुको मुखार आयल्यात. मोसमी पावसाचे सुरवेकूच अशी परिस्थिती जाल्ल्या ह्या इमारतीत कामगार आयुक्त, शार आनी नगर नियोजन, भौशीक बांदकाम खात्याचे कार्यालय अशी म्हत्वाची कार्यालय आस्पावतात. पावसाचो नेट आनिकूय खर जातकच आतांची परिस्थिती आनिकूय इबाडून कार्यालयातले कामगार तशेंच सामान्य नागरिकां खातीर गैरसोय जाता. नेमान हे विशीं कागाळी करून लेगीत प्रशासनान ह्या इमारतीच्या दुरुस्ती कामांत घाळपणां केल्यात. आयज फोंड्या सनातन संस्थेचे म्हणयारे अभय वर्तक हांणी 17 ते 19 मे मजगती फर्मागुडी हांगा आयोजीत केल्ल्या सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवा विशीं म्हायती दिवपा हेतान पत्रकार परिशद आपयल्ली. हे वेळार तांचे सयत आदले वेंचणूक आयुक्त नारायण नावती, हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय म्हणयारे रमेश शिंदे तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हे वेळार उलयतना शंखनाद महोत्सव एक इतिहासीक आयोजन थारून देशभरातले तशेंच हेर 23 देशांतले 30,000 परस चड लोकांनी ह्या महोत्सवात वांटो घेतलो आणि अशे तरेची कार्यावळ दर वर्सा आयोजीत जावची अशी मागणी लोकांनी केल्या अशें संस्थेचे म्हणयारे अभय वर्तक हांणी सांगले. त्यांनी देखील सांगितलं की हा अभूतपूर्व असा कार्यक्रम झाला. आतापर्यंत आमच्याकडे जी अधिकृतरित्या ज्यांचं ॲक्च्युअल रजिस्ट्रेशन झालं, ज्यांना कार्ड दिली गेली तसे 30,000 मंडळी या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित होती. संपूर्ण भारतभरामध्ये असे कार्यक्रम होतील आणि या कार्यक्रमामुळे एक आध्यात्मिक ऊर्जा, सांस्कृतिक ऊर्जा या ठिकाणी जागृत झालेली आहे. तर सनातन राष्ट्राचा एक विचार संपूर्ण विश्वाला देणारा हा कार्यक्रम होता आणि संपूर्ण विश्वाला जर शांती पाहिजे तर सनातन राष्ट्र हा एकमात्र विचार आहे. तर याच्यामध्ये सर्वांना सामायिक आपण करून घेऊ शकणार आहोत. संपूर्ण विश्व आज आपण बघतो की युद्धाच्या छायेमध्ये आहे. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.